नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। आग्वादा जेलीत कैद्याची 3 मोठी गँगा, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याच्या चौकशीत गजाल उक्ताडार। वीकवादेची घडणूक आसू येता गँग वॉराचो परिणाम, आग्वादूय तीच परिस्थिती। कांय ट्रक कमी पैसे घेऊन पावती दिनासतना बॉर्डरी वयल्यान सोडटात। प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत सरकाराच्या चौकशी अहवालात स्पष्ट, बाकीच्या टोल नाक्यांची चौकशी। मोबर दर्यावेळ लागसार दर्यात व्हडे उमठले। 11 जाणांतले 3 आयले पिवन, 8 जाणांक कोस्ट गार्ड आनी दृश्टीन केले साल्वार, एकल्याची भलायकी हुस्क्याची। तेलंगण जातले 29वे राज्य, काँग्रेस आनी यूपीएन दिली मान्यताय। प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळामुखार। हैदराबाद 10 वर्सां एकठांय राजधानी, आंध्रात तणाव। आणि फोंड्या वासंती गावडे खून केशीत महानंदाक फरमायिल्ल्या जल्मठेपेच्या ख्यास्तीचेर हायकोर्टाचो शिक्को, मात महानंदान पुरावे ना केले हे जावंक ना सिद्ध। खबर विस्तारान। आग्वाद जेलीत ख्यास्त भोगपी कैद्यांची 3 मोठी गँगा वावुरतात। अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यान केल्ले चौकशेत ही गजाल उक्ताडार आयल्या। आग्वाद जेलींतल्या जेवणांतल्यान जाल्ल्या वीखबादेच्या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालांत हें म्हळां। ह्या रिपोर्टाची कॉपी प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या। ही 3 गँगा कसोय करून एकामेकांचो सूड घेवपा खातीर कितेंय करूंक शकतात अशी शक्यता ह्या अहवालांत उक्तायल्या। प्रुडंटान हे पयलीं सडा जेलींतल्यो असल्यो गजाली उक्ताडार हाडिल्ल्यो। आग्वादाय तेंच घडटा। पळयात खासा रिपोर्ट। 31 मेक जाल्ल्या जेवणाच्या विषबाधा प्रकरणाचो अतिरिक्त जिल्हो अधिकारी दीपक देसायान केल्ले चौकशेचो अहवाल उत्तर गोंय जिल्हो अधिकाऱ्याक दिला। ह्या विषबाधेच्या घडणुकेत महादेव गांवकार ह्या कैद्याक मरण आयिल्लें। चौकशे वेळार कैदी, जेलीचो स्टाफ, कांदोळे आनी जीएमसीतले दोतोर आनी पुलीस मेळून 29 जाणांची जबानी घेतल्या। चौकशेत ह्यो गजाली उक्ताडार आयल्यात। 29 जाणांची घेतल्या जबानी। आग्वाद जेलीत कैद्यांचे 3 गँग्स वावुरतात। थोड्याच कैद्यांक बरी वागणूक मेळटा, बाकीच्या कैद्यांक कुत्र्या भशेन वागयतात। प्रुडंटाच्या हाताक हो रिपोर्ट लागला। इतले दीस प्रुडंट ज्यो गजाली उक्ताडार हाडटाल्यो त्योच हे रिपोर्टांतल्यान फुडें आयल्यात। विषबाधा सुडाचोच एक यत्न आसूं येता। सूड घेवपाक खंयचेय थाराक वचपाची तांची तयारी दिसताली। आग्वाद जेलीत कैद्यांची 3 गँग्स वावुरतात अशें एका कैद्यानच आपले जबानीत सांगलां। नरेश परब, सुभाष कृष्णन आनी रामनाथ वेरेकार ह्या 3 गँगांचे मुखेली आसात अशें ते म्हणटात। एका कैद्यानूच आपल्या जबानीत दिल्ली माहिती। देसायाच्या रिपोर्टात आनीक एका गजालीचेर उजवाड घाला। ह्या गँगांक जरी एकामेकाचेर शेक गाजोवपाचो आसलो तरी एकदम खूब जाणांचो जीव घेवपाचें कर्म ते करत अशें दिसना। जेलीत बंदी आशिल्ले मोबायल, सिगरेट, सोरो ह्यो वस्तू कश्यो सहजपणान जेलीच्या स्टाफा वांगडा सेटिंग करून हाडपाक मेळटात ताचेरय रिपोर्टात उजवाड घाला। कैद्याक जेन्ना वैजकी चांचणे खातीर आनी केशी खातीर कोर्टात व्हरून परत हाडटात तेन्ना नाका आशिल्ल्यो गजाली भितर येतात अशें रिपोर्टांत म्हणलां। असल्या प्रकारच्यो गजाली सडा जेलींतच जातात ही गजाल प्रुडंटान स्टिंग ऑपरेशनांतल्यान तडार हाडिल्ली। चौकशी अधिकारी दीपक देसायान ह्या चौकशी उपरांत बऱ्योच सुचोवण्यो केल्यात, ते पळोवया बुधवारा रातीं। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। मोबोर दर्यावेळ लागसार दर्यांत व्हडें उमटलें। व्हड्यार 11 जाण आशिल्ले। 3 जाण पिवन आयले। उरिल्ले 8 जाणांक कोस्ट गार्ड आनी दृश्टीच्या लायफ गार्डांनी एक करून साल्वार केले। सगळ्यांक हॉस्पिटलांत घाल्या। एकट्याची भलायकी हुस्केची आशिल्ल्यान ताका जीएमसीत घाला। मोबोर सावन 3 दर्या मैलांचेर व्हडें उमटलें। फाटल्या 3 दिसांत साश्टींतल्या दर्यावेळ लागसार व्हडें उमटुपाची ही 3री घडणूक। दर्याक खवळिल्लो आशिल्ल्यान सरकाराची शिटकावणी आसतना नुस्तेकार दर्यांत गेल्ले। उपजिल्हाधिकारी ह्या प्रकरणाची चौकशी करता। सकाळी सुमार 6 कार्मोनाचे जॅक फर्नांडिसाचे व्हडे बाणावले दर्यान गेल्ले। व्हड्यार 11 कामगार आशिल्ले। ते मोबर पावले तेन्ना व्हडें उमटले। तातूंतले 3 जाण पेंवन दर्यादेगेर आयले, जाल्यार 8 जाण व्हडयेक धरून दर्यान जीव साल्वार करून रावले। कोस्ट गार्डान आनी दृश्टीचे गार्डांनी तांकां वाटयले। All 8 persons are safe. They have been admitted at Hospicio Hospital, Margao for treatment. All 11 persons are out of danger. We feel very proud and happy to say that our helicopter took up exactly within 20 minutes after we informed the helicopter.
and in 5 minutes they were searching for, because the fishermen once they capsize they drift. I believe they drifted almost about 800-900 meters away from where they had actually sunk. Then we could identify them and picked up one by one. इन बिटवीन पैचेस मिल रहे थे बारिश के जाते समय, बट लकीली एरिया में वेदर वाज क्लियर, सो वी कुड डू इट कंफर्टेबली. हालांकि इन बिटवीन देयर वर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, गस्ट्स में जब आ रहा था तो मेंटेनिंग ओवर द बोट, जब हम सर्वाइवर को उनको उठा रहे हैं बोट से, उस समय जब हवा के झोंके आ रहे थे तो थोड़ा बहुत मुश्किल था जरूर, बट वी कुड मैनेज इट. नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्तादान थंय वचून परिस्थिती पळयली. दर्या खवळिल्लो आसतना दर्यान वचू नये म्हूण हवामान खात्याची शिटकावणी आसतनाय नुस्तेकार दर्यान कित्याक गेल्ले ते समजना अशें आवेर्तान म्हणटा. Navy were very prompt. They sent the helicopter very fast. Within 10 minutes, they were at the site. So I must say, they really did a good job. But before they could come, the villagers with their jet skis, they rescued 4 of them. So I don't know when there was a bad weather warning why they had to go out to quickly. रिपोर्टर समीर भट आणि दिशान परब प्रुडंटा खातीर. बॉर्डरींचेर प्रवेश कर घेतना गुंडलसावा जातात ही गजाल सरकाराच्या चवकशेंतूय सिद्ध जाल्या. प्रुडंटान फाटल्या सप्तकात ही गजाल उक्ताडार हाडिल्ली. ताचे उपरांत चवकशी सुरू जाल्ली. प्रुडंटान दाखयले ते ट्रक तरी पयशे घेनासतना सोडिले. बाकीच्यो गाडयो अश्योच सोडटात काय कितें हाची आतां चवकशी चल्ल्या. बाकीच्या टोल नाक्यावेल्या प्रकाराचोय तपास सुरू जाला. राज्याचे तिजोरेन येणावळ येवची म्हूण सरकारान सगळो विरोध सहन करून पसून प्रवेश कर लायलो. मात ह्या टोल बुथांचेर कसो भ्रष्टाचार चलता आनी कमी पयशे घेवन पावती दिनासतना कश्यो गाडयो सोडटात ते प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ले. ताचे उपरांत सरकारान चवकशी सुरू केल्ली. चवकशेन सध्या उक्ताडार आयल्यात त्यो गजाली अश्यो. प्रुडंटान दाखयल्ले ट्रकांकडच्यान टोल घेतलो नाशिल्लो. कांय गाडयो कमी पयशे घेवन सोडटात ही गजाल सिद्ध जाल्या. पयशे कोणाच्या बोल्सान वतात ताचो तपास चल्ला. सध्या तरी अधिकारी घुसपल्यात अशें दिसना. फुडलो तपास खोलायेन चालू आसा. हे प्रकरणा उपरांत बाकीच्या टोल नाक्यांचेर तपासणी सुरू जाल्या. थंय अशेच प्रकार चलतात काय कितें हाचो सध्या सोद चल्ला. फुडले 15शी भितर हे विशींचो अहवाल सरकारा म्हऱ्यान येतलो. मोल्याचे तपासाचो मुळावो अहवाल तयार जाला. मात खोलायेन चवकशी करून पुराय अहवाल येवपाक मातसो वेळ लागतलो. ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.